एके रातीन आनी एके वातीन तुमी सरकार घडोवपाक शकतात. एके राती भितर बांबोळेचे गाडे मोडपाक शकतात. हेरिटेज सायटीचेर परवान्यो नासतना रातयांक कोयर प्रकल्प उबे रावतात. जाल्यार इलिगल बांदकामां सोसून घेवचे नात अशें म्हणून सांगपी सरकार पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर अजुनूय कित्याक कारवाय करिना? सत्याग्रहा खातीर बशिल्ल्या आंदोलकांचे ठाम आनी स्पश्ट प्रश्न. ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटीचेर चालू आशिल्ल्या बांदकामाक लागून गोंयभर बोवाळ पडला. ह्या बांदकामाड लोकांनी उपोशण आंदोलनाक सुरवात केल्या. बिरेस्तारा ताचो 8वो दीस बोवाळ जालासो पळोवन नगर नियोजन खात्यान बांदकामाक दिल्लो परवानो फाटीं घेतलो. पूण परवानो फाटीं घेवन चलचें ना. बांदकाम मोडून उडयात. आंदोलक पेटल्यात. आयज 8वो दीस आनी आमकां लोकांचो जायतो सपोर्ट मेळलेलो आहा आनी ह्या लोक आमकां विचारता अजून पासून तुमकां कितें बरेपण आसा काय म्हण. पूण ते नोटिसा वेल्यान आमकां जे पळय स्टॉप नोटीस केला ते म्हाका ते एक चॉकलेट दिलेले भशेन दिसता एक रडलेल्या भुरग्याक. आनी हे फकत गोंयच्या लोकांक न्हू दोळे पुसपाची कामां ही म्हणजे आमी काम केलां. आनी हो सरकार हांव नको कित्याक रावला तो जरी तर एका रातीन तेंच्यान एक सरकार घडूंक जाता आनी एका रातीन ते बांबोळेचे घाडे मोडूंक जाता. तशेंच आनी एक एग्जाम्पल दिता हे हायवेचे घर आसले हायवेक लागून ते घर मोडूंक जाता जाल्यार आनी कांयच हें नासतना हेरिटेज सायटार गार्बेज प्लांटूय करूंक जाता. जाल्यार हांव म्हणटा ह्या गव्हर्मेंटाक ह्या बंगल्याक कित्याक डिमॉलिश करूंक जायना? आमी बसल्या हांगा डिमॉलिशाक कित्याक ते लिगल स्ट्रक्चर न्हू इल्लिगल. आनी तुमीच सांगला तुमच्या तोंडांनी तुमी सांगला तुमी एडमीट जाला की बाबा ते इल्लिगल म्हणून. तेन्ना मागता सरकारा लागीं गोंयकाराचे मदीं हे सगळे सोत उक्ते जालेले आसा आनी तांचे तोकले आतां भेरेलेले आसा. आनी आमकां सांगा आमकां आमी केन्ना येवपी. आमी सांगले 3 तारीख पासून राव आमी एक अल्टिमेट दिल्ले ते उपरांत आमी तुका उलो मारता. आमकां हिंगा वायलन्स जालेले नाका आमकां हिंगा व्हडली नाटक करपाचें हें ना. तेन्ना सरकारा कडेन मागता 3 तारखेचे पयलीं JCP हाडून ते मोडून उडय. इल्लिगल ते इल्लिगल जशें गरिबांक तुमी करता तशें ह्या ग्रेस्त मनशाक कर. ते तुमचेच BJP स्पोक्स पर्सन ते आनी तेजे करपाक तुमी सगळे जाणां एक डोनेशन करून तेजी किंमत दिया बंगल्याचे आनी ते नश्ट करून. भाजपाची म्हणयारी शायना एनसीचो घोव मनीष मुनोत ह्या बांदकामाचो धनी. प्रकरण भाजपाक शेकला देखून उपनगर नियोजक SP सुर्लकारान बांदकामाक दिल्लो तंत्रीक परवानो फाटीं घेतला. पूण आंदोलकांचे म्हणणे जे गतीन TCPन परमिशन दिल्ले तेच गतीन आतां बेकायदेशीर बांदकाम डिमॉलिश करात. TCP रिवोकेशन जाल्ले आमकां तो डिमॉलिशन जाल्लो जाय स्ट्रक्चर. आमचे डिमांड आसले Day 1 सान स्ट्रक्चर शूड बी डिमॉलिश. कित्याक तो प्रोटेक्टेड एरियानी आहा थिंगा परमिशन पयलें म्हणल्यार परमिशन मेवपाक जायना आसली. पूण ह्या डिपार्टमेंटाक परमिशन दिली. ज्या पळय इतले स्पिडीन तांकां परमिशनां दिला तितले स्पिडीन हो डिमॉलिशन ऑर्डर जाय आमकां. त्या भायर आमी उगी रावचे ना. आमचो सत्याग्रह चालू उरतलो. 3 तारीख पासून आमकां टायम दिता. 3 तारखे उपरांत आमचो सत्याग्रह सगळे गोंयभर आमी पावयतले. एक फावटी उलो मारा आमी येता म्हणून तुमी फाटीं सरनाका म्हणटा. सगळ्यांच्या लोकांचो एकूच डिमांड हो स्ट्रक्चर डिमॉलिश जाल्लो. कोण लोक सॅटिस्फायड ना बेशी शोकस नोटीस वा रिवोकेशन. आमचो डिमांड हा डिमॉलिश जावसर हे गोंयकार उगी रावची ना. तिणी सांगलें तुमी उलो मारता तेन्ना आमी येवपाक रेडी आहा म्हणून. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा लागीं बेगीनच्या बेगीन हे डिमॉलिशन ऑर्डर काडा आनी हो स्ट्रक्चर डिमॉलिश करा म्हणून. गोवा 365 खातीर पोरण्या गोंयच्यान विल्यम रॉड्रिग्स.